मनोहर पर्रीकार ताच्यान जाता तो मेरेन मुख्यमंत्री पदार रावंक शकता. सरकारी कामां सुरळीत जावंक वेवस्था जाग्यार घालपाचे बीजेपीच्या हायकमांडाच्या बसकेंत थारला. युती पक्षांक दुखय नासतना ह्यो गजाली जाग्यार घालपाचो प्लान बीजेपीन तयार केला. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण मनोहर पर्रीकारच गोंयचो मुख्यमंत्री उरतलो. दिल्लीत बीजेपी हायकमांडाचे बसकेंत निर्णय जाल्यात. सरकाराचो कारभार सुरळीत करूंक बीजेपीचो प्लान. पर्रीकार आपल्या कडेन नांवापुरती 1-2 खातीं दवरतलो. बाकीची सगळी खातीं मंत्र्यां मदीं वांटून तांकां कामाक लायतलो. पयली भशेन सीएसी नेमून म्हत्वाचे निर्णय तडीक लायतले. एका दुयेंत मंत्र्याक देंवोवन एक नवो मंत्री घेतले. विधानसभेत वेंचणूक घेवची पडटली अशी खंयचीच गजाल करचे ना. 14तले 3 आमदार मतदानाक येवंक शकनाशिल्ल्यान हो प्लान. चड करून वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक देंवोवन बीजेपीचो एक आमदार मंत्रीपदाचो चार्ज घेतलो. फ्रांसिसाची स्थिती आनी भलायकी सध्या मुख्यमंत्री पर्रीकारा परस बरी कशी दिसता. फ्रांसिसाक देंवयल्यार पर्रीकाराक खुर्चेर रावपाचो नैतीक अधिकार उरना असो आर्गुमेंट. तरी पूण पार्टी फ्रांसिसा कडेन ताचे भलायके विशीं उलोवन निमाणें कितें ती थारायतली. फाटल्या सीएसीत फ्रांसीस, सुदीन आनी विजय आशिल्ले. आतां फ्रांसीस दुयेंत आशिल्ल्यान तो सीएसीत आसतलो काय ना तें सध्या तरी निश्चित ना. धोरणात्मक निर्णय घेवंक 3 मंत्र्यांची सीएसी परत करतले. मगोचो सुदीन, गोवा फॉरवर्डाचो विजय सीएसीत आसतलो. बीजेपीचो कोण ताचेर निर्णय जावंक ना. बीजेपीच्या 5 मंत्र्यांतले 3 मंत्री हॉस्पिटलांत. विश्वजीत माविना मदलो एकटो सीएसीचेर येवंक शकता. सभापती प्रमोद सावंत आनी उपसभापती मायकल लोबो मंत्रीपदाक फिट आशिल्ले. तांच्या नांवाचेर चर्चाय जाल्ली. मात तांकां तांचे इलेक्टेड पोस्ट बादले. तांकां देंवयल्यार तांचे उत्तराधिकाऱ्या खातीर विधानसभेत परत वेंचणूक घेवची पडटा. खंयचीय गजाल वेंचणुकेर पडूं येता ती करपाची बीजेपीची तयारी ना. ताका लागून सभापती आनी उपसभापती आसा तेच उरतले. पर्रीकाराच्या हातान फुडल्या 1-2 दिसांत ह्या सगळ्या गजालींचेर आदेश येवंक शकता. मात बीजेपीचे हे बहुमताचे हुमकळे पळोवन काँग्रेसीन नेट धरला. काँग्रेसीन शुक्रारा सभापतीचेरूच अविस्वासाची नोटीस विधिमंडळ सचिवाक दिली. 14 दिसांचो प्रास दिला. बीजेपीच्या 14तले 3 मंत्री दुयेंत. सभापतीचेरूच अविश्वास म्हणजे आनीक एक मत उणें. तो मतदान करूंक शकना. पर्रीकार खुर्चेक धरून रावलो तरी सरकार पक्षाचे हुमकळे सुटना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.